प्रितीच्या भावणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज आयतार आनी आयचें शिवर्थमान जावन आसा जुवांचो पयलो आविस्वोर वोड 29 ते 34 पर्यंत। जॉन chapter 1 verses 29 to 34। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। दुसऱ्या दिसा जुवान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हळे, पळया वो देवाचो मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो। हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलें, म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजेवून व्हड। हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण ताची वळख इस्रायेलाक दिवचे खातीर हांव उदकान बातिज्म दीत आयला। आनी जिवावान अशी गोवाय दिली। पारव्या सारको स्वर्गार्थान आत्मो देंवलो आनी ताचेर थारलो तो हांवें देखलो। हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण जाणें म्हाका उदकान बातिज्म दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हळें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान बातिज्म दितलो। हें हांवें देखलें आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां। प्रितीच्या भावणीनो आयचें शिवर्थमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जॉन बातिस्ट आपली गोवायकी दिता की जेजू जावन आसा देवाचो पूत म्हणून। भावणीनो आमी सगळीं जाणो की देवान जॉन बातिस्ताक विचून काडलेलो देवाचें उतर परगट करपाक, इस्रायली परजेक तयार करपाक। कित्याक जेन्ना जॉन बातिस्ट हो प्रवासान करतालो तो लोकांक सांगतालो तुमचें मन बदलात, तुमच्या मनाची नडसणणी करात, जी पातकां करतात तुमी ती सगळीं बंद करात, कित्याक जो येवपाचो आसा तो आतां तुमची काळजां बदलतलो, तो तुमकां पवित्र आत्मो दितलो, तुमकां बातिस्ट पवित्र आत्म्याचो दितलो। आनी कोणाची खबर सांगतालो तो जेजूची खबर सांगतालो। पूण जेजू कोण तो जेजू जावन आसा मेसाया, तो देवाचो पूत म्हणून तो नको आसलो, कित्याक ताका सांगलेलें वयर तयार करूंक जाय जेजूच्या देवाच्या पुता पासत, पूण कोण वळखोंक पावतलो आसलो। पवित्र आत्म्यान ताका सांगलेलें कितें, ताका पवित्र आत्म्यान सांगलेलें की जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान बातिस्ट दितलो। म्हणटच भाव भयणीनो जेन्ना जॉन बातिस्ट लोकांक बातिस्ट दितालो जॉर्दानाचे पळयेक, थंयसर कितें घडटा, थंयसर खूब लोक वजारांनी येता, फारिजियो, धर्मशास्त्री खूब लोक येता थंयसर आनी बातिस्ट घेतात जॉन बातिस्ता कडसून। पूण उदकाचो बातिस्ट, तो बातिस्ट फकत पातकांचे बोगसणे मागपाक आनी ताचें मन बदलपाक। पूण कितें घडटा, जेजूय येता थंयसर बातिस्ट घेवपाक, आनी जेन्ना जॉन बातिस्ट जेजूक बातिस्ट दिवपाक वेता, आतां कितें घडटा, जें पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलेलें की तो पवित्र आत्मो ताचेर देंवतलो म्हणून, तो आतां पारव्याच्या रुपान पवित्र आत्मो जेजूचेर देंवता। आनी आतां जॉन बातिस्ताक कळोन येता की जेजू जावन आसा देवाचो पूत, तो आतां गोवायकी दिता आनी आतां सगळे माजार सगळ्यांक सांगता की आतां म्हजें काम जालें, म्हजें काम फकत आसलें तुमकां कोडीत करपाक, कोण जावन आसा तो मेसाया, कोण जावन आसा देवाचो पूत। आनी जेन्ना ताका पवित्र आत्मो जेजूचेर देंवता, जेजूच्या बातिस्माच्या दिसा आतां जॉन बातिस्ट म्हणटा आतां म्हजें काम जालें, आतां हांव हें सोंपतां, हें काम देवाचें काम सोंपतां जेजू कडेन। आयज भाव भयणीनो जेन्ना ही खबर हें शिवर्तमान आमी आयकता, आमकां कळोन येता की देवान आमकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान विचून काडल्यात एक काम करपाक। जे भाशेन ताणें जॉन बातिस्ताक विचून काडलो, जे भाशेन ताका जेजूक विचून काडलेलो, त्या भाशेन आमकां देवान ह्या संवसारान जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता आमकां विचून काडल्यात आपलें काम करपाक। प्रश्न आमी आमकां विचारूंक जाय, आमकां कळोन येयलां काय, जें काम देवान आमकां सोंपोवन दिलां आमकां ती सजमणी मेळ्ळ्या काय,
ओ आमी फकत ह्या संवसारान दीस येता दीस वेता, सुमान येता सुमान वेता, म्हयने येता म्हयने वेता. आतां नवें वर्स कोमेस जालां आनी एक वर्स नवें फुडें येयलां. आमकां सजमणी हा गाय कितें देवान आमच्या जिवितान येवजिलां, कितें काम दिलां आमकां, कित्याक आमकां ह्या संवसारान धाडल्या. वय आमी उठ्ठा, रांदता, जेवता, खाता, न्हिदता, दुसरे दीस उठ्ठा आनी सुमान जाता, तशें आमचे दीस वाडत वेता. पूण भाव भयणीनो, खरेपणी आमी जाणो कितें करूंक जाय तें, कशे भाशेन आमकां कळोन येतलें. जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकतले हांव, देवाचें उतर आयकतले हांव, देवाच्या उतराची सजमणी घेतले हांव, देवाचें उतर पाळटले हांव, जेन्ना आमी देवाच्या उतराक आमी विस्वाशी रावता, देव आपल्या उतराक सदांच विस्वाशी. म्हणटच जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, देवाचें उतर कोत्ता, आतां आमकां पवित्र आत्मो एक वाट दाखयता. पवित्र आत्मा आमकां एके भाशेन जाणवाय दिता, कशे भाशेन आमी करूंक जाय आमचें काम, कशे भाशेन देवान आमकां येवजिलां कितें करपाक. जेन्ना आमी देवाच्या उतराक विस्वाशी रावता भाव भयणीनो, देव आतां आमकां वाट उक्ती कोत्ता आनी आतां आमी ताजें काम करूंक पावता. आमकां सजमणी मेवता की देव आमकां कितें करूंक सोदता, तो कितें भाशेन आमकां वापरूंक सोदता. तो भाव भयणीनो, पयलो आमचो संबंद देवाशी घट आसूंक जाय. देवाक नाका आमकां भाशेन आमी कोणाक वापुरता, कोणाक आमी आमच्या घरा पळयता, हें नितो कोड, हें रान, हें कर, तशे भाशेन देव आमकां वापरिना. पयलो ताका जाय ताजो आमचो संबंद ताजे बरोबर घट जावपाक. जेन्ना आमी आमचो संबंद ताजे उतर पाडून घट दवरता, आतां भाव भयणीनो, देव आपली येवजण, आपली खोशी आमकां कोडीत कोत्ता. आनी आतां जेन्ना ताजें उतर आमी पाळटा, ताजे उतरा प्रमाणे चलता, आतां भाव भयणीनो, आमी देवाची खोशी करूंक पावता. आमी आतां जी देवाची येवजण ताणें आमकां दिल्याक ह्या संवसारान करपाक, ती आमकां कळोन येता. आनी आतां आमी देवाची खोशी करूंक पावता. आतां आमच्यान जें काम आमकां सोंपोन दिलां तें आमकां दिलां करपाक, तें जें ताणें येवजिलां, जें आमकां सगळें तयार केलां, जें आमकां तें काबार करपाक, तें सगळें देव उक्तें करता. आनी आतां आमच्यान देवाची खोशी करूंक जाता, देवाचें काम करूंक जाता. आनी एक दीस स्वर्ग राज्यान एके भाशेन आमकां एक इनाम तो दितलो म्हणून आमकां तो भरवंसो आसा. तर भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हे शिवर्तमानाचें आमी नियाळ कोत्ता, आमी उतरान आमी रिगून रावया, पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें उतर आमी पाळुया. आनी खरेपणी जें देवान येवजिलां आमच्या जिवितान तें करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव